जनता दरबार चालू आहे ते पळयल्या उपरांत तुमकां एका आमदारान टोमणो मारला की तुम्ही मंत्री आणि इनडायरेक्ट टोमणो मंत्री मुख्यमंत्री केन्ना जावप तेजेर ज्या आमदारांचे आज हांवें स्टेटमेंट वाचला ते अशें दिसता की तुमी ब्रेकिंग न्यूज करपाक जाय की आमदारा कडेन देव परतो उलोवंक लागलो। हो आमदार आमच्या वाठारांत सामको अनपॉप्युलर जाल्लो आहा। ताणें म्हणलां की देव आपल्या कडेन उलयता म्हणून। तो सर्वसामान्य मनशाक फटोवपाक देवाचें नांव हाडटा। आतां देव आमी कितें सपनतात तें ताका सांगता। हें ताणें काल नवें सांगलां, हें हांवें नवेंच आयकलां। हें म्हाकाय आयकून हांवें मातसो हें जालो की बाबा कितले लेवलाचेर पावला काय म्हणून। तो मातसो आतां हे दिसांनी जाणटो जाला, ताची तकली ताणें चॅक करूंक जाय एक। आनी दुसरें म्हाका ताची काकूट दिसता की एक मुखेलमंत्री आशिल्लो, 5 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्लो टेन्युअर। ताणें हे भशेन उलोवप हें ताका उलोवचें पडटा, कित्याक ताका हें उलयना जाल्यार ताका प्रमोद सावंत मंत्री करपाक कसोच कन्सिडर करना। आनी मंत्री जर तो जायना जाल्यार तो इलेक्शनाक वचूंक शकना। सो मंत्री कसो तरी जावपाक तो हे भशेन असली सारकी पिशेपणां उलोवंक ना। आनी हे पिशेपणान जर ताका चुकून BJP कन्सिडर करता जाल्यार BJP नॅशनल लेवलाचेर प्रधानमंत्र्यान सांगलें की आपूण नॉन बायोलॉजिकल, म्हळ्यार आपूण आवयच्या पोटांतल्यान येवंक ना। आपल्याक केन्ना केन्ना दिसता की आपूण असोच तयार जालो। नॉन बायोलॉजिकल हें जें म्हणलें तें BJP नॅशनल लेवलाचेर बरें म्हारग पडटा। आनी म्हाका दिसता आतां जें हो आमचो दिगंबर कामत जे उलयता की लोकांक कितें सपनां पडटा तें ताका देव सांगता म्हणून, हें जें तो उलोवंक लागला तें म्हाका दिसता आनी एम्बेरेसमेंट हे सरकाराक जातलो। नाजाल्यार तुमी प्रमोद सावंताक विचारात, कित्याक प्रमोद सावंत आपल्या नांवाचे फुडें डॉक्टर म्हणून लायता। ताणें विचारलें की कशें दुसऱ्याक कितें सपनां पडटा ती तिसरो मनीस कशें सांगूंक शकता। जो मनीस जाका पयलो बॅकग्रावंड आहा तो सांगता की देव आपल्या कडेन उलयता। सो आतां सारांश असो घेवं येता आमी की ब्रेकिंग न्यूज तुमी करा की देव दिगंबरा कडेन उलयलो, कित्याचेर दुसरो कितें सपनेता तें ताका दिगंबराक तो सांगूंक लागलो। ही आतां न्यूज, ही मेन न्यूज, हीच न्यूज करा आनी ताजे फुडें कितें जाता तें पळोवया। मागीर आमी ताका थंय आमी पळयता।